जी Taralkar. Sir, I rise to support the demands moved by the Honorable Minister for Environment and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker, sir, demand number 24, environment. Speaker, sir, सगळ्यांक खबर आहा की माझी कॉन्स्टिट्युन्सी आहा मांद्रे, मोर्जे, हरमल, केरी हांगा टुरिस्ट म्हणटात ते आख्ख्या गोंयच्यानूच न्हू म्हणजे इंडियेच्यानूच न्हू आख्ख्या वर्ल्डाच्यान थंय येतात आनी आयज खंय तरी कोण कंप्लेंट्स करतात आनी कितें करतात आनी खंय तरी आमचेर खंय तरी नवीन नवीन कायदे येतात आनी आमचे स्थानीक थंयसर इतली वर्सां बिझनस करतात टुरिजम रिलेटेड एंटायर कोस्टल बेल्टार मागीर ते गेस्ट हावजीस आसूं टॅक्सी बिझनस आसूं किंवा आनी कितलेशेच बिझनसीस चलतात पूण जेन्ना अशे कायदे येतात तेन्ना खंय तरी आमच्या लोकांक थंय त्रास जाता आनी आमच्या लोकांचे लायव्हलीहूड आहा ते खंय तरी त्रासान येता. स्पीकर, व्हेरी इम्पॉर्टंट फाटल्या दिसांनी एक नोटिफिकेशन आउट जाल्लें की आमचे मांद्रे आनी मोर्जे हे सायलंट झोन करचे म्हणून आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली हे सर्वे सुपरवायझींग करा सर्वे करा आनी जाय ती म्हणजे कितें आहा ते इन्वेस्टिगेट करून तेंचे लिगल एक्शन घेवपाची म्हणून. पूण स्पीकर सर जेन्ना हे करता आसतना आमी पळयतात जेन्ना आमचे कडेन म्हणजे आमच्या स्थानिकां कडेन जे गेस्ट हावजीस आहात आनी धाकटे रूम्स बीन आहा तांकां कन्सेंट टू ऑपरेट घेवपाक लायतात. डेफिनेटली कन्सेंट टू ऑपरेट घेवकूय जाय पूण मदींच खंय तरी कायदो चेंज केलो कायदो चेंज म्हणजे इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे तुमी CRZची NOC हाडा म्हणजे पयलीं पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कितें करताले 91चो डॉक्युमेंट तूं हाड तुजें सबमीट कर आनी मागीर कन्सेंट टू ऑपरेट दिताले पूण मागीर थोड्याच दिसांनी कितें जालें थोड्याच दिसांनी तुमी CRZची NOC हाडल्या शिवाय तुमकां पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कन्सेंट टू ऑपरेट दिना म्हणून सांग. पूण जेन्ना CRZ कडेन जेन्ना वयता एक दोन केसीस हांव पर्सनली घेवन फॉलोअप केल्ले हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन उलयलां हाली 2 मिटिंग्सूय जाले आमचे पूण खंय तरी ते ती NOC मेळपाक डिफिकल्टी जाता. ताका लागून आयज म्हाज्या कोस्टल बेल्टाक कितें सिच्युएशन कितें सीन जाल्यार तुमी वेल अवेअर आहात कितें चल्लां तें ताका लागून हे खंय तरी रिलॅक्सेशन मेळपाची गरज आहा आनी जेन्ना लोकल बिझनसमॅन आहात ते खंय तरी जेन्ना हे इश्यू जालो आनी हे सर्वे करपाक गेले तेन्ना तांकां सील मारले कितलेशेच लोकलांक सील मारले आनी नॉन गोवन्स आहात बिझनस करतात तांकां सील मारले पूण ते ऑपरेटूय करताले आपले बिझनसीस विथ एविडन्स हांव सांगता तुमकां कितें तें. स्पीकर सर, नॉन गोवन्स हे अशे बिझनस थंयसर चलोवपाचे सुरवात केला तांकां तुमचे कन्सेंट टू ऑपरेट लागना आनी कांय लागना पूण कोणाक जर समज सायलंट झोन ह्यो आमकां इम्प्लिमेंट केला जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो इम्प्लिमेंटेशन सगळ्यांक जावंक जाय फक्त स्थानिकांक आनी लोकलांक न्हू हे भायल्या लोकांक तोच कायदो लागता तांकां तेच फॉलो करचे गरज आहा आनी म्हाका दिसता हे जायना कित्याक लागून म्हणटा स्पीकर सर हांवें क्वेश्चन मागलेलो 9 तारखेक 09/02/2024 LAQ क्वेश्चन नंबर 86. स्पीकर सर हांगासर क्लियरली हांवें विचारलेलें की मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन कन्सेंट टू ऑपरेट कितल्या लोकांनी एप्लाय केला सो म्हाका रिप्लाय दिला तुमी 507 एप्लिकेशन्स येयलेत एप्लाय केल्लेले. सो त्याच्या उपरांत हांवें मागला फर्निश डिटेल सच एज विलेज नेम ऑफ एस्टॅब्लिशमेंट नेम ऑफ द एप्लिकंट एड्रेस डेट ऑफ एप्लिकंट नेचर ऑफ एस्टॅब्लिशमेंट आनी स्पीकर सर तुमी म्हाका आन्सर दिल्यात. आन्सर कितें दिला तुमी सगळे तुमी डिटेल्स म्हाका दिल्यात. स्पीकर सर हांव मुद्दामून सांगूंक सोदतां आनी हे टेबलूय करता मागीर. स्पीकर सर वायल्ड शेक कॅफे आशवें हेणी घातलेले डेट ऑफ एप्लिकेशन 20/01 म्हणजे जानेवारी 2003 तेचे रिजेक्ट केला लोकल तो रिजन सायलंट झोन. सो नेक्स्ट रेड ट्रीट परत तसो सेम मोर्जी 17/04/2023 रिजेक्टेड सायलंट झोन. हांव लोकलांचे पयलीं वाचता खूब आहात सगळे आहात हांव 1-2-3 तुका नोटिसेन हाडून दिता. जंगल आशवें 13/04/2023 रिजेक्टेड लोकलूच सावंत म्हणून कोण आहा सायलंट झोन रिजन दिला. स्पीकर सर हेच्या फुडें
जेन्ना हांव आतांच म्हणटालो कन्सेंट टू ऑपरेट कशें दिले सायलंट झोनान, जर हेंचेक रिजेक्ट जालें जाल्यार हेंचें कित्याक जावना. अनंता रिट्रीट, आशवें नेक्स्ट टू आजोबा टेम्पल, एप्लिकेशन डेट 23/02/2024. आतां ओदो वाचले ते पयलीं एप्लाय केल्ले तेंचे रिजेक्ट केले, आतां 24 एप्लाय केले. तुमी कितें केल्यात 23 फेब्रुवारीन एप्लाय केला आनी तुमी मे म्हयन्यान तेका कितें केल्यात ग्रांट केल्यात कन्सेंट टू ऑपरेट. आनी कोण ते रिशाल सगलानी म्हणून कोण तरी सवानी कोण तरी भायलो आउटसायडर लास्ट एकूच वाचता परत, म्हणजे एकूच वाचलं अशें नाका. हे पळय आमाडी म्हणून आमे मानकुराद आमे हे सगळे गेले, आतां आमाडे येवंक लागले. कोण तो न्हू रे, सहानी रे. हे आमाडी बीच रिजॉर्ट, बीच फ्रंट रिजॉर्ट आमाडी ही खंयची आमची मांद्रे येयले. एप्लिकेशन डेट 31/03/2023. तुमी ताका ग्रांट केल्यात 03/07/2003. सो मार्चान केला आनी जुलयान दिल्या तुमी ग्रांटेड. अनिल कपूर, आतां हो कोण अनिल कपूर खबर ना. सो हांव हे टेबल करता, तूं व्हेरीफाय कर. म्हणजे म्हाका दिसता आमच्या स्थानिकांचेर इनजस्टीस जातात आनी भायल्या लोकांक कशें दितात तें कळना. सो ते मातशें व्हेरीफाय करचें. स्पिकर सर, मागीर हांव आतां तुमचे आयज काल तुमी पळयल्यात हरमलचे इन्सिडंट, दोनूय जाणां तुमी सकयल्या वाड्यावयले जाणात आनी गिरकार वाडो व्हडले सीन जाल्यार तुमी जाणा. आनी तुमचे कडल्यान हांव जाणा तुमी रिप्लायूय म्हाका ह्या सब्जेक्टार कितें दितले ते. सो हांव फक्त एक 2-3 पॉयंट नोटिसेन हाडून दिता. स्पिकर सर, कितें जाता हे कोस्टल बेल्टाक कोणूय येता, भायलो कोणूय येता, अननोन नांवान कंप्लेंट घालता आनी CRZ कितें करता, CRZ नाल्यार पोल्युशन कंट्रोल इमिजिएटली इन्स्पेक्शनाक वयता. सो म्हाजी इतलीच रिक्वेस्ट आहा, जे अननोन घालतात म्हणजे कोणी जर कंप्लेंट फायल केली जाल्यार तो कंप्लेनंट ते हियरिंगाक उबो करा. ताका जो रियल एक्च्युअल ताका कितें त्रास जाता आनी तो कंप्लेंट करता तो फुड्यान रावो न्ही. सायड इन्स्पेक्शनाक वयता जेन्ना हे कंप्लेंट्स येतात त्या सायड इन्स्पेक्शनाक प्रेजंट दवरा. ताका पंचायतीन कशें करतात, जेन्ना कोणी कंप्लेंट तूं फुड्यान उबो राव, तशें हांगासर जावपाची करा. कित्याक आयज येतलो खंयच्यान तरी काणकोणच्यान येतलो आनी मांद्रेचेर घालतलो आनी तुमी हियरिंग जर घेत रावात, अशे कितलेशेच लोक आहात जे ऑपॉर्च्युनिटी पळयतात अशें करपाक आनी फुडले तुमकांय खबर आहा कित्याक लागून करतात ते. सो हेचेर खंय तरी कंट्रोल तुमी हाडपाची गरज आहा. कोणी अननोनाक तुमी घेवं नाकात तेंचे कंप्लेंट्स. स्पिकर सर, गिरकार वाड्यावयलो मेजर इश्यूज तुमकां खबर आहा. काही डेमोलिशनाक काडले, तेंचे डेमोलिशनूय केलें, पूण जेचे कोणाचें करपाक जाय तेचें डेमोलिशन जावंक ना. तेचें तशेंच आहा. हांवें पयरूय तुका मिटिंगेक नोटिसेन हाडून दिला. सो हेचे स्ट्रिक्टली घेवचे तुमी. आनी आमचे थंयसर स्थानीक आहात, आयज तुमी खुबशे गोश्टी करतात बरे, CZMP प्लॅन हाडटात आनी कितें करपाचें आहात. पूण एक तुमकां धन्यवाद म्हणटा की त्या दिसा मिटिंगेक तुमी सांगलें की ते फिशींग झोन आयडेंटिफाय करून तुमची टीम, CRZ टीम, पोल्युशन कंट्रोल टीम आनी फिशरीजची सगळी टीम कंबायनली इन्स्पेक्शन करतले आनी फिशींग झोन आयडेंटिफाय करतले. आनी हांव गॅरंटी दिता, म्हाजो एंटायर कोस्टल बेल्ट आहा तो फिशींग झोन आहा. कित्याक प्रत्येक मनीस आयज फिशरमॅन जे थंय आहात ते पारंपारीक फिशींग बिजनस करतात, ते अजूनय तशेंच करतात. आयज तेंच्यांनी थंयसर कितें केलां, थंयसर तुमकांय खबर आहा आतां टुरिस्ट येतात आनी कितें जाता, कोण ना कोण आपलो रूम दितात. रूम दिल्या गणी ऑटोमॅटिकली वयर फ्लोर एक काडलो आनी तेन्ना हे कायदे बीन कोण कंप्लेनी घालूंक बीन वचना. तेन्ना सुशेगाद तांकां दिसतालें, तांकां तुमचें बँकींग खबर ना, कांय ना. हांव तुमकां खरें सांगता, GST खबर ना तांकां, इन्कम टॅक्स तांकां कांय ना. ते सिंपल मनीस जे नुस्तें हाडटात आनी बाजारांत विकतात आनी त्या पयशांनी तेंच्यांनी खंय ना खंय हो बारीक बारीक धंदो करून वयर सरले. आतां स्पिकर सर, अचानक आमी कायदे घेवन येतात. कायदे घेवन थोडे कायदे तांकां खबरूच ना, कित्याक तांकां अवेरनस कांय ना. आयज कितलेशेच गोश्टी तांकां खबर ना कितें चल्लां तें. आयज जेन्ना हे कंप्लेनी जाल्या तेन्ना ते धांवतात, प्रत्येक ऑफिसांनी धांवतात, आमच्या आमदारांच्या ऑफिसांनी येतात, म्हणजे कोस्टल बेल्ट सगळे आमदारां कडेन येतात. आनी जेन्ना अशें पॅनीक सिच्युएशन जालें खंय आमी मागीर पॅनीक जाता. कित्याक आमच्या लोकांक कशें साल्वार करात. तुम्ही येयले, तुमचे कडेन तुमी डेफिनेटली कायदे सांगतले, सगळे सांगतले, तुमी तुमचे पॅरामिटरान रावतले, मान्य आहा. पूण आमी चिंततना कितें चिंततात, आमचे लोकांक कशें साल्वार करप. आयज आमकां खरेंच गरज आहा. हरमला जें घडलां तें खंय तरी फुडें हांव देवा कडेन मागता अख्ख्या गोंयांत खंयच घडचें न्हू.
आनी हेचेर खंय तरी सरकार हेचेर लक्ष दितलो, केंद्र सरकारा कडेन उलयतलो आनी हे कायद्यान कितें तरी दुरुस्ती हाडून हेंकां सगळ्यांक साल्वार करतले. स्पीकर सर, खालचा वाड्यार तुमकां खबर आहा 21 स्ट्रक्चरांक कितें तरी तुमी काडल्यात, इन्स्पेक्शन केलां, सगळें जाल्लें आहा. सो फुडें तेंचें अशें आहा की कंप्लेन आहा की ऑफिसर्स येता आनी दुसऱ्या स्ट्रक्चरांचे फोटोज मारता. ते खंय तरी सांगा, जे कंप्लेन आहा तेंचेरूच एक्ट करा. हांव म्हणना सगळ्यात कायद्यान आहा आनी बेकायद्यान आहा, पूण खंय तरी आमच्या लोकांक, आमच्या गोंयच्या लोकांक, स्थानिकांक सांबाळपाची गरज आहा. स्पीकर सर, आयज आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरानूय आमकां सांगलां आमचे कडेन म्हणजे CZMP प्लॅन 2019 ह्यो फायनलायज बेगीन जातलो म्हणून. स्पीकर सर, तुमकां खबर आसतलें टुरिजम एक्टिविटी वाडत आहा आनी आमच्या कोस्टल बेल्ट सगळे आहात तांकां टुरिजम बूस्ट करपाक नवीन पॉलिसीज कितें हाडून तांकां बेनिफीट जाता तशें करचें म्हणून. स्पीकर सर, लास्ट हांव एकाच पॉयंटाचेर येता. स्पीकर सर, आमचो CZMP प्लॅन ह्यो फायनलायज करपाक जाय आनी परत एकदां हांवें LAQ मागलेलो 1907/2024 LAQ नंबर 16C. हांवें तुमचे कडेन मागलेलें की फायनलायजेशन फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ करंट स्टेटस ऑफ वर्क ऑफ रिपेरिंग कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन 2019. तुम्ही म्हाका रिप्लाय दिल्यात की द वर्क हॅज बीन इश्यूड टू नॅशनल सेंटर फॉर अर्थ सायन्स स्टडीज म्हणजे इन ब्रॅकेट NCESS फ्रॉम केरला आर प्रिपेरिंग द CZMP 2019. या दिला तुम्ही आन्सर, बरोबर आहा, मान्य. स्पीकर सर, हेंकां तुम्ही दिल्यात. आतां हेंच्यांनी म्हाका दिसता तुम्ही 2023 केन्ना आमच्या मे टू सप्टेंबर 2023 तेंच्यांनी येवन आमचे सायट सर्वे केला. आता ही एजन्सी येयली, बरें, मान्य. परत तुमकां दुसरे क्वेश्चन विचारलो, दुसरो आसलो म्हाजो द डिटेल ऑफ द एजन्सीज इंट्रस्टेड वीथ कॅरिंग आउट द वर्क ऑफ प्रिपेरेशन ऑफ द CZMP प्लॅन 2019. तुम्ही म्हाका डिटेल सगळी दिल्ली आहात. आता म्हाजे एकूच प्रश्न हेचेर कितें आहा, तुम्ही सांगल्यात म्हाका रिप्लाय हांगासर दिल्ले आहात की हांवें विचारला केन्ना मेरेन जातलो. तुम्ही म्हाका जानेवारी 2025 म्हणजे 5 म्हयन्यांनी जातलो म्हणून सांगलें. म्हाजे एकूच प्रश्न हांगासर कितें आहा तर रेज करता. होच म्हाजो लास्ट क्वेश्चन आहा. स्पीकर सर, field investigation was conducted by NCESS during May and September 2023 along the sea coast and creek banks of Goa. स्पीकर सर, एकूच म्हाका विचारपाच्या हेंच्या वांगडा आमचे लोकल कोण इन्वॉल्व आसले काय, म्हणजे तांकां कॉन्फिडन्सान घेतले काय. हांव फुडें येता, तुमी पॉयंट दिले ते, पूण जे भायली एजन्सी येतात, तुमचे ऑफिसर पणजेच्यान थंय वयतात, लोकलांचे, स्थानिकांचे मातशे बारीक बारीक इश्यूज आसता, म्हणजे तांकां कळपाक लागून हे म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट आसलें. Next, CZMP shape files provided by the GCZMP, which are used as the base map for the preparation of CZMP, were referred to find out any varieties in the high tide line or ecologically sensitive areas. हे तुम्ही हे करपाक जाय म्हणून सांगला आनी हे तुम्ही केले. तुम्ही वन मोर फील्ड इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड. ह्यो म्हाजो एक प्रश्न आहा. तुम्ही आयज मे आणि सप्टेंबर 2023 फील्ड इन्स्पेक्शन केल्यात, फील्ड इन्वेस्टिगेशन केल्यात तुम्ही. सो आता परत तुम्ही हे जाल्या उपरांत परत आनी एकदा करतल्यात फील्ड इन्वेस्टिगेशन. फील्ड इन्वेस्टिगेशन करतले जाल्यार तेका परत आनी कितलो टायम लागतलो. सो हांगाच तुम्ही मे टू सप्टेंबर घेतल्यात, परत आता तुम्ही म्हाका रिप्लाय दिल्यात 5 म्हयन्यान जाता म्हणून, म्हणजे जानेवारीन जाता. सो हे परत तुमकां करपाक जाय, रिसर्वे करपाक जाय. मागीर तेच्या उपरांत पब्लीक हियरींग हॅज टू बी डन. स्पीकर सर, हांव म्हाजे एकूच प्रश्न आसलो, जेन्ना फील्ड इन्वेस्टिगेशन केलें तुम्ही परतूय घेता, पयलीं जालें आतां सोड, आतां तुम्ही जेन्ना करतात तेन्ना पब्लीक हियरींग मागीर घेताल्यात आनी तेच्या उपरांत तुम्ही म्हाका कितें सांगल्यात, करेक्शन बेस्ड ऑन पब्लीक हियरींग आफ्टर फील्ड व्हेरिफिकेशन इज नेसेसरी. पूण म्हणजे कितें, तुम्ही पब्लीक हियरींग गेल्या उपरांत ते करेक्शन कशें करप, कितें करप, ते पब्लीक हियरींग करून करतले. तुम्ही पयलीं करतात, तुम्ही इन्वेस्टिगेशन करतात, मागीर परत तुम्ही आनी कितें करतात, मागीर परत इन्वेस्टिगेशन रिइन्वेस्टिगेशन करतात, पब्लीक हियरींग करतात आनी मागीर पब्लीक हियरींग म्हणून खंयची करेक्शन्स आनी हे करतात. हांव प्रोसेसाक रॉंग म्हणना, आसतलो सारको आसतलो, पूण हांव कितें म्हणटा, हे शॉर्टकट करूं शकता.
आता पहिले रिइन्व्हेस्टिगेशन असता तेन्नाच तुम्ही हे कित्याक करेक्शन्स घेना, हियरिंग घेयनात आनी करेक्शन घेना, तेन्नाच सोंपया न्हू. तुम्ही लायनीन जर हे करूंक गेले परत तुम्ही सबमिशन ऑफ NCSCM फॉर वेटिंग हे मागीर करतले. फायनल प्लॅन अँड रिपोर्ट प्रिपेरेशन म्हणजे जेव्हा तुम्ही ड्राफ्ट सगळो केला तर फायनल प्रिपेरेशन त्याच्या हे सगळे करून मागीर करतले तुम्ही. स्पीकर सर, त्याच्या उपरांत द फॉलोइंग डेटा आर रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग इन द CZMP प्लॅन्स. स्पीकर सर, tenure status of mangroves to remove the mangroves buffer zone around the mangroves in the private land हे तुम्ही इन्व्हेस्टिगेट करतल्यात. मागीर शेप फायल ऑफ म्युनिसिपालिटीज अँड विलेज पंचायत विथ लेबल, शेप फायल्स ऑफ ब्रिज, हार्बर्स, पोर्ट्स, फेरीज, हेलिपॅड, हॉस्पिटल्स, एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट एक्सेट्रा. आयलँड coordinates shape files are required to incorporate them. Land use shape files of the approved CZMP prepared as per CRZ notification 2011. Shape files of tourism are tourism area stretches and tourism management plan report is necessary. Speaker sir, हे लास्ट माझे इतलेच म्हणणे आहा. हे CZMP प्लॅन व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. बेगिनात बेगीन जावपाक जाय आनी ह्यो प्रोसेस म्हाका दिसता ह्यो करीत जाल्यार हांव नको, म्हाका जानेवारी तरी दिसना. आता ह्यो करतले जाल्यार खंय तरी लोकलांक आतां म्हणजे लोकल म्हणजे कोणायक म्हणना, म्हणजे तो तुमचे ऑफिसर वेर आहात कोण थंयसर लोकली ते कोऑर्डिनेट करता, कॉन्टॅक्ट करता, सगळें तांकां खबर आहा. फिशरीज डिपार्टमेंटाक खबर आहा, तुमकां CRZाक खबर आहा, पयलीं सगळ्या डिपार्टमेंटाक खबर आहा कोणाक खंय कॉन्टॅक्ट करप. हे जर आमकां खंय तरी एंटायर कोस्टल बेल्ट गोंयचो जर सेफ करतले, आमचे हे अशें हरमला जे इन्सिडंट जाला ते आख्खे आनी खंय जावचे ना. तशें जायत जाल्यार प्रॉब्लम ह्यो CRZ प्लॅन व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. आनी हे जितके वाचला ह्यो तुमचो रिप्लाय तुम्ही म्हाका दिल्यात हे सगळं. आनी हे म्हाका दिसता करी मेरेन आमकां आनीक 1-1.5 वरां वयतले. सो हे बेगिनात बेगीन तुम्ही हातीन घेवचे आहा. म्हाका खबर आहा तुम्ही केपेबल आहात, वेल इंटेलिजंट आहात आनी हे काम जाता तितले स्पिडीन तुम्ही करून आमकां आमचे गोंयच्या कोस्टल बेल्टाक न्याय दितले, जस्टीस दितले. थँक्यू स्पीकर सर.